Suadi sacramenta caltia ya bidara raulai yeresnara सक्रमेंताच्या मोगाच्या जेसू आम्ही तुका वर्त्या मोगान आपणो घायल्या आमच्या सांगता तुमका वर्तो जागो आम्ही दिला आमची काळजा सर्वस्व तुका दिता सोम्या वर्त्या मोगान वर्त्या मैपासान तू आमच्या सांगता सदांच आसाय कोलोसेकरांक बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायात आम्ही पळयले जाल्यार देव जावन आसा कणवळसो मोवळसो आणि वर्त्या मोगान भरलेलो आपल्या पुताद्वारे आमकां मेळोवंक तो आयला आपलो पूत आमकां सदणे समर्पीत करून दिला त्या गसोणेचा कृपेन संकेत जावन हो पूत आमच्या खातीर कुर्सार मेला पुन्हा जिवन जावन नव्या जिविताच्या वाटेन ताणें आमकां हाडला त्याच सोम्याच्या मुखार आमी आसाव सोम्याक नमस्कार करया सोम्याक आराधन करुया सोम्याक वंदुया सोम्या तू आमचो मोखरताय आमी तुजो मोखरच्याक आमकां तू ससाय दी म्हूण आमी मागया आनी आमचे तकले बघून नमस्कार करुया Suadi sacramenta hatus amso bishev vadala modlochiv ratai tu amso dev usam boldaryan poin katau tujhe soya pathev rautau swadi sacramenta swadi sacramenta सम्या तुझे रमी पात्यो नसाव तुझे रमी सदांच बावार्थ आणि बरवसो दवर नसाव
भरोशेची यात्रिका आमी जावन आज तुजे सांगात एक जावन जियोंक आस येता जे कितें आमी हेरांच्या जिवनांत बरें करता तें तुजेंच आमी करनासा त्या देखून तुवें म्हणलें आसा जे कितें तुमी म्हज्या नांवान हेरांक करता तें म्हाकाच तुमी केलें त्या प्रमाणे आमी हेरांक बरें करता आसतना आमचो संतोष वाडटा आमचो आनंद दोडटा मापान तो व्हडतो जाता मातनें आसता आमचें जिवीत परसळ अशें जाता त्या देखून आमी कसले कश्ट आयल्यार भियोवची गरज ना म्हाका कितें करचें म्हण कळीत जायना म्हाका कंट्रोल करूंक जायना म्हाका एंग्जायटी आसा म्हाका भंय आसा म्हाका डिप्रेशन आसा म्हण आमी थंयच बसल्या तर जेवणसाराक बारी बरें खाण जाता तो संतोषान उडी मारूंक आसा आज जेवणसाचो संतोष आमी पासर न्ही सम्यते आमी संतोषान जियोंक त्या सक्रामेता मुखार आमी आसाव स्वादीक सक्रामेता रुपा उंड्याच्या आमच्या वर्त्या भावार्थाचे ठिका मुखार सून वरच्याक तुझे मुखामळ परसळ अशें करच्याक पांकय किळना आमच्या जिवनांत आमचे मुखामळा परसळ दी आमी तुज्या मोगान सदांच एक जावच्याक आमची काळजां आनी मोना तुका समर्पीत करताव सक्रामेंता देखो उड्या रूपान तू आसाय आमच्या मदगात आमी तुका पळोवन आसा सोम्या भावार्थांक दिसचे तुजे मुखामळ आमचो भावार्थाचे दोळे उक्तेकार आमी तुका पळयता डिवाइन आयज वंडरफुल डिवाइन आयज आमचे थंय हृदयाक सोम्या दैवीक दोळ्यांनी आमी पळोवचे सगळ्यात आमकां दी सगळे बरे म्हण आमी वागडच्या आमची जिणी संतोष जावचे स्वादी सक्रामेंता स्वादी सोम्याचे वरते रूप आमी पळोवंक वस्त उडो सोम्या सत्त रूपकार जावन आमच्या मदगात आसा सगळे आमी बसया मोगाच्यान सोम्याचे रूप आमी पळोवच्याक आज आमकां आदार दिता तोच संपाद्रे पियो पाद्रे पियोचे वरतें जिवन आमी पळयलां जायते फावटी आमी आयकलां पूण ताच्या जिवनांत ताणें केल्लें जड बरेंपण आमी मानून घेतलां आमच्या जिवनाकी अपुरबायेचें बरेंपण तो दिवंक आयला ह्याच दिसा सोम्याच्या वरत्या आदारान जायत्या जाणांक जायतें बरेंपण येदळूस लाभलें आसा आनी तसल्या बरेपणांत तस संपाद्र पियो आमकां वरत्या मोगान आपयता आनी म्हणटा तुज्या वरत्या जिवितांत हांव आसां तुज्या सांगाता आनी तसलें बरेंपण तो आमकां भोगूंक फावो करता आसतना सोम्याच्या आदारान सदांच तो आमकां दिता तें बरेंपण आमी वाखाणया आमी घेवया मुगे भावन आनी भयणीनो पाद्री पियोची एक कोट अशें आसा इंग्लिशांत ताका आमी अशें म्हणटा when you gossip about a person it means that you have removed the person from your heart तुवें एका मनशा विशयांत नाका जाल्लें वायट उलयत आसतना असो अर्थ जावन आसा तुवें त्या मनशाक तुज्या काळजांतावन काडलाय बट बी अवेर जागृत जा समजून घे म्हणटा when you remove a man or a woman from your heart Jesus also goes away from your heart Jesus also goes away from your heart पळया मुगे भावन आनी भयणीनो कित्याक देवान वर्तें म्हूण रस्तो आसतना तो आमच्या काळजांत रावोंक अत्रेकता केन्ना मनशाक आमच्या काळजांत आमी काण उडोवंक पेसाडटा नाका जाल्यार वायट ताचे विशयी उलयता नाका जाल्यार खबरो करता नाका जाल्यार गॉसिप करता त्या वेळा म्हणटा when you remove a man from your heart Jesus also goes away from your heart with that person
त्या देखून आमी जायते बटी आमी चिंता बारीक सुलाम कितेंय केल्यार जाता खंयचेंय केल्यार जाता. सोम्याच्या वर्त्या जिवनांत त्या कितें आमी पळयता ताणें कोणाय की खंयच्या वेळा ह्या सोम्यान हेरा वयर अपराध मांडुल्लो ना. कित्याक ताका कळीत आसलें बाप आनी हांव एक जाता आसतना कोणा वयर अपराध मांडल्यार बाप ताचें भायर गेल्ल्या बरें जालो. आनी बाप नासतना पुतान जिवोवचें बरी ना. कित्याक सांगता ती मतीन राती बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आनी बाप पूत आनी ताच्या मारी पात क्रिस्त मारी पात आनी क्रिस्त सोवें त्याचे जोरी ज्या सांगता म्हणटा आमी म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदेदार बापा पळया सर पदेदार बापा तांचे तिंद्रसो एकवट इतलो गटाय सोगी कित्याक तो गटायन उरलो सगळें थंय बरें आसलें. आज आमची गटाय कित्याक ना आमचे थंय कित्याक आमी मागिल्लें मेळना कित्याक आमी एका काळजाची एका मनाची जावना. थोडे बडे आमी मागता ताका बरें जावन आनी एकलो म्हणटा ताका पाड जावं दी आनी एकलो म्हणटा ताजे पांय मोडो नसो न्ही मोर नसो न्ही तो आनी एकलो म्हणटा ताणें मरचें नाका देवा. पळय आमची डिवायडेड मायंड डिवायड अँड रूल. आमच्या कुटुंबांनी आज डिवायड अँड रूल आमच्या समारा डिवायड अँड रूल आमच्या दोन घरांनी डिवायड अँड रूल. कित्याक डिवायड अँड रूल जाल्यार एका काळजाची आनी एका मनाची आमकां जावंक जायना. आमी मनशा वट्ट चड रावचें म्हणना. मनशाचे चिन्ह पळयतना कळटा हे मनशां खंयच्या तरान आसात हाचें जिवन कशें आसा तितलेंच पावता. थोडे कडेन हांव जायते बऱ्या तरान हांवें रावन पळोवचें आनी अप्रिशिएट करचें इतलें आपुरबायचें. आपलें काम जालें आपलें उच्चो वावर दुसरो कितें आसा म्हणून पळयलो आनी त्या प्रमाणे गेली. ताच्या बदलाक आमी तें आमचे जिवनांत जायतीं जाणां आज आमी नाका जाल्यार झंझटान सांपडल्या. त्या देखून आमकां देवाचो मोग उणो जाला. आमचोच वेळ आमी चिंता म्हाका वेळ ना म्हाका तें काम आसा म्हाका हें काम आसा. हांव थोड्यां सांगल्या रितीनान दत्त कडेन ती उठतात आनी वेतात ते दळ हांव चिंतचें हांगा देवाचो मोग नातल्यान काल्याक जाय उरल्या सगळे. त्या देखून आमी देवाचो मोग नासतना देवा सांगता नासतना कितेंय करूंक चिंतलें जाल्यार बिलकुल जायना. तो विंगड करता तो डिविजन घालता तो जेवसार आमच्या जिवनांत हेरा विशयांत आमी गोश्टी करूंक आमकां तो नाडटा. थोडे बडी सांगच्या पात्राबाचें नांव सयत सांगून पात्राबान सांगिल्लें त्या देखून आमी गेल्या. पात्राबान सांगिल्लें बरें करिनात. पात्राबाचें नांव उलटा मापान उपयोग करतात जायते ना ताका हांवें सांगचें आसा कर न्ही वचो न्ही. पात्राब केदारनाय तुमकां वायटाक सांगनात. खंयचोय पात्राब सांगता जाल्यार बऱ्याक तो सांगता. तशेंच देवाच्या वर्त्या जिवनांत ताणें एक लागीं बरें करूंक आपयल्लें आसता आमी तें विभाड करता. कित्याक म्हळ्यार आमकां समाधानाचें जिवन जियोवन कळीत ना. तो संतोश उल्हास आमकां कळीत ना. त्या देखून सोमी आमकां आपयता आनी म्हणटा हे म्हजें सांगता कंताराद्वारे आमी गावया. कंतार आमी करता आसतना सोम्याच्या वर्त्या आदारान बरया. सोमी आमकां आपयता सोमी आमकां दिता तें वर्तें देणें तेंच देणें जावन आसा संतोशान हेरांच्या वर्त्या उदारकथेंत हेरांच्या बरेपणान आमी संतोश बरी जावचें खुशाल बरी जावचें आनी हेरांक बरें मागचें. तें सगळां आमी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन मागलें जाल्यार सगळें मेळटा आसलें. जायतें मेळ्ळां ह्या दिसांनी. कित्याक म्हळ्यार देवान आमचें मागणें बऱ्या तरान आयकलां. परत हांव दामोन सांगचें ह्या खातीरच आमी सगळे आयलीं एका काळजाचे एका मना. आज आमी पाद्री पियेच्या वर्त्या आराधनांत आसा. नव्यानाक आयल्या एका काळजाचें आनी एका मनाचें जावंक जाय. तुमचें कितेंय दुसरें आसा तें भायर दवरा वचोन ते फाटीं. एका काळजाची नितळ मनाची कोणा वयर कितें कितें सांगून कोणाचें नांव पाड करून कोणाचेर अपराध मांडून कोणाचें खबरो उलोवन तुवें ताका मात्र न्हय देवाकी तुज्या काळजांत भायर काडन वेलाय तर ताका भायर धांवडाय लाय तर तें कोण राज करतलो. खंडीत जावन नाडकी जावन सार राज करतलो मागीर कोण करतलो. त्या देखून देवाक परत आपोवणें दी. थोडे जाणां समजना थोडी बारी शिकपी
दुसऱ्या कंट्रींत आसा, व्हडल्या व्हडल्या कंट्रींत आसा, बरें बरें काम आसा, सांगल्या समजा लॉर्ड यू शो मी द वे, देवान तुजी वाट दाखय म्हळ्यार आसतात म्हळ्यार त्या खातीर ते ह्या गतीक तुमी पावल्यात म्हणचे हांवें, नाजाल्यार ती गत तुमकां येतीनात. लॉर्ड शो मी द वे, म्हजे वाट दाखय. लॉर्ड हेल्प मी टू शो ऑर टू चूज माय फ्युचर. आमी देवाचे की व्हडले जाला ह्या दिसांनी, त्या देखून आमचें पुरा सिलेक्शन, हरये की सिलेक्शन पट्टू खंयचेय सारकें म्हण म्हाका दिसना. कित्याक की म्हळ्यार तो आमचें सिलेक्शन करिना जाल्यार आमचितलें की आमचें सिलेक्शन फकत इंटेलेक्च्युअल, नॉट स्पिरिच्युअल, नॉट विथ विजडम, जाणवायचें न्ही. त्या देखून आमी चिंतना थोडें करूंक इल्लें देवा वयर होंदोन जियोवचें बरें. इल्लें न्ही, सगळें चड आनी चड मापान देव वयर होंदोन संपदार एका काळजाची एका मनाची जावया मोगाचें न्हू. ह्या वेळा तुमचे दोनी हात काडून तुमच्या काळजा वयर दवरात. अपुरबायतारान एक घडी भर चिंतात. दोळे दांपूंक जाय जाल्यार दोळे दांपात. दोळे उक्ते करून सोम्याक पळय जाय, येवकारिस्ताच्या जेजू पळय जाय तर पळयात. पळया कसलें काळीज आमचें, कितले बटी आमी ट्रबल जाल्या, कितले बटी आमकां दोशी जाल्यात, कितले बटी आमी हेरांनी सांगिल्लें काण घेवन बसल्या. तसाक मान अवमान आमी खाणोवचें बसचें आनी तातूंत एक जावचें. त्या खातीर पाद्री पियो वर्तताना म्हणटा पळय, when you gossip about a person, you have removed that person from your heart. You have removed that person from your heart, not from your mind. त्या देखून केन्ना तूं त्या मनशा तुज्या काळजांत काडलाय त्या तुजी तकली मात्र काम करता, इंटेलेक्च्युअल मात्र काम करता, मोतीची चिंतना मात काम करतात, काळजाचे अत्रे काम करिनात. यू आर थ्रोन आउट दॅट पर्सन फ्रॉम युअर लाईफ. यू आर थ्रोन आउट दॅट पर्सन फ्रॉम युअर लाईफ. आणि when you have thrown out that person from your life, Jesus also goes out. Jesus also goes out because he is not going to remain without that person. तुझ्या तसले कुरपट काळजान ताका रावंक नाका. त्या देखून आमी मोगाच्या भावनान बिणिनो ह्या वेळा कितें करीत आसलें आसा काण उडय नाका. पळया निचेव कर, आज सांजे मनासर कांय जरांचें वायट हांव उलोवचो ना आनी उलोवचें ना. एकच एक वायट शब्द म्हज्या तोंडांतल्यान भायर येवचो ना. एकच एक नाका जाली गोश्टी म्हज्या तोंडांतल्यान भायर येवची ना. एकच एक पट म्हज्या तोंडांतल्यान भायर येवची ना. पळया थंय आसा, थंय आसा सम्मान, थंय आसा वर्ते रिलेशनशीप विथ द लॉर्ड. तो आसा निचेव, तो जावन आसा सॅक्रिफायस. पळया सादस ना खंयच्या हातूंय कोणेय म्हजो संबंध देवात हांव तुटोवंक सादत ना. त्या खातीर आमी सोम्याक उलो मारया. जाय जाल्यार हात सकयल सोडयत, कंतारा दवरी सोम्या सांगता एक सव्या. सोम्याचें अर्थ आदार मागया. आच्या हांव सर्वस्परा म्हज्या बरवशान, कित्याक तूं भोव खाकूदर. नितळ जावंक लाल येता, नितळ जावंक आश येता, नितळ जावंक मोगाच्या भावनान बिण एक मोतीन दवरा. सगळो वेळ येणे तेणें बिजी बिजी बिजी, सोम्याक वेळ नासतांचें जिवान हांव पळयलां. हांव वगेत राव थोडे सांगता, हांव इशारो दिता जाल्यार इशारो फॉलो करनातलींच आसात. ह्यात घडये हांवें इशारो दिल्लो हांगा फॉलो जावना. ते म्हळ्यार मतीन अशें दुसऱ्यान ती रटवळ आसा, ही रटवळ आसा, म्हाका थंय वचूं का, म्हाका हांगा वचूं का, 2 दिसांनी म्हाका फ्लाय करूंक आसा. अर्द घंटो एक थोडो वेळ ह्या सोम्या सांगता करचो तुका जावना. आनी कसलें तुजें देदेसपरपण आच्या लावन सर्वेस्परा म्हज्या बरवशान. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरवशान. So merciful God, what a wonderful, pitiable God. नितळ जावं कावलाले I want to be clean, Lord, with you. आता कर म्हाका Make me clean, make me whole. म्हाका नितळ कर. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरवशान, कित्याक तूं भोव
तुझ्या कोवळी तू आमचो आम्ही शेळयो तुज्यो शेळयाचो पोस तू करताय शेळयांक लागीं आपयताय तुझ्या हिंडांत हे करताय तुझ्या जावन हांव पयस वेता आसतना आमी पयस वेता आसतना आमकां तो फाटी आपयताय आमी त्या उल्याक पाळो दिवन आयल्या तर आमकां मोगान तो पोसताय गौरी तू शेळयांक सरयता शेळी हांव म्हजो पोस करताय मोजो तुझ्या शेळयांक केन्नाच तो सण सोडिनाय आमी पयस जाणून गेल्ल्या वेळार आमकां आपयताय सोदून धांवून येताय आनी फाटी मेळयल्या व्हडा उल्हासान संतोसताय सर्वेस पोरा म्हज्या परवशान कित्याक तो मोका कळटा जेसो लालेता तुझ्या मैत्रासान आता कर म्हाका नितळ कर आमकां सम्या त्या स्वर्त्या मापान तूं आमकां दिताय हर एक अनवरांतले आमकां तो निवारताय पडलेल्या वेळा उठयताय परत आमी त्या पडनासतना रावच्या परवशान आमकां भरताय तोच भरवस दिवच्या तूं आमकां आयलाय वरत्या मोगान तूं आमच्या सांगात आसाय परत आमी पडल्यारी परत उठोवचे उठोन येवचे तुज्या लागत एक जावचे व्हरतो अवकाश तूं आमकां कर दिलाय आज हांगा आसल्या हर एकल्याची काळजां बरी जावच्या नितळ जावच्या निर्मळ जावच्या कितेंय धरून आसन कितें नाका जाल्यार कपटीपण आसन ते सगळे आमी खांड नितळ निर्मळ जावच्या हो एक हिंड हो पात्र पिवच्या वरत्या मोगान भरलो हिंड नितळ निर्मळ काळजान मागल्ले तो खंडीत जावन दितालोय तसली काळजां आमची रोपेत कर आमचे कश्ट हळकार आमचे पिडा गोण कर आमचे ते आसले कसले नापसंदाचे साली आणि नापसंदाचे सवयो सगळे खांड मोड उडय सोम्या पारुत कर म्हाका सांबाळटा अनवरांत आसता निवारताय आसता निवारता पडलेल्यावर उठयताय बरोबर समज तुझे ते घट करताय सोम्या घट करताय अचल हांव सर्वेस पोरा तुज्या परवशान कित्याक तो मोका कळटा नितळ जाव हांव लालेता तुज्या मैपासान आता कर म्हाका नितळ सोम्याच्या वरत्या आदारान आमी भरता आसतना आच्छा लावन सर्वेस बरा तुज्या वरत्या भरवशान म्हाका एक खरी तुज्या सांगात एक जावन जिवोवचे भाग आमकां दी चड आनी चड मापान पाद्रे पियो बरे आमी नितळ निर्मळ जावन जें कितें आमी मागता तें वरत्या एका काळजाचें आनी एका मोनाची जावन मागच्याक आमचे ते आसले नाका जाल्ले योजना सगळीं ती कांड उडोवन तुज्या योजना प्रमाणे आमचे योजन मांडून हाडूंक तुज्या प्रमाणे जावच्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जायते बडी आमी एंग्जायटी जायते बडी आमी म्हणटा म्हाका कांय कळीत ना कितलो वेळ जाता कोणा कितलो तेंप वेता कोणा सोम्याक कळीत आसा तुका आनी म्हाका कळीत ना एकली चली म्हणा लागली कितलो तेंप हांवें राखो जाय काजर जावं सोम्या कडेन विचार म्हळ्यार सोम्या कडेन विचार सोम्या कडेन विचारल्यार मारपा ना एक घडी बरो येवन ताचे लागीं एक जा तुजो आनी तो संबंद एक कर केन्ना ह्या संवसाराच्या रक्ता मासाच्या वंदवण्या लागून ह्या संवसाराच्या पकड दौलते लागून तुझ्या दोळ्यांच्या पुस्तलोनेक लागून तू सोम्या पयस करताय त्या वेळार क्वेश्चनां येतात कितलो तेंप कितलो वेळ सोम्या सांगत आसले जाल्यार खंडीत जावन तसलें येना कित्याक की म्हळ्यार सोम्याच्या सिजांनी केन्नाच विचारूना कितलो वेळ हांवें तुजे सांगत रावो जाय म्हण ताणें विचारूना तस म्हणा लागलो एक घंटो तुका म्हजे खातीर करसूंक जावना गे इल्लो वेळ म्हजे खातीर दिवंक जावना गे एणे तेणें धांवंक जाता न्ही गे जायते राटावळी तुका आसात न्ही गे पण सोम्याच्या पांया तळा येवन सोम्या वाट दाखय सोम्या चलय सोम्या म्हज्या जिवनांत फुडाराक कितें जाय
ते तुमचो विणसण कर म्हूण आमी केन्ना सांगून ना म्हजें विणसण. म्हगे भावान आनी भयणीनो, जायते जिवनात पळयलां आस्त बदीक पयशे काम म्हणून आमी सेल्फीश जाल्या. हेरांचो फायदो जोडच्या खातीर आमी थोडी बडी काम काडून दिलां. आज म्हणटा हांव कित्याक हांवें काडून दिलें गे. काळजांत निस्वार्थपण नातलें. देवान तुका एक अवकाश करून दिला, हांवें ताका तें काडून दिलां म्हूण संतोशच्या बदलाक आज भितर कित्याक हांवें दिलें काय, तो म्हज्या एगेन्स्ट जाला, तें म्हज्या एगेन्स्ट गेला, तो हांवें सांगिल्लें बरें करिना. दिलाय सणसड. कितल्याशा जाणांच्या जिवनांत तुवें बरें केलें, तुवें हांगा लेख करचें न्ही, थंय लेख करता तो. दायज थंय म्हण, सर्गाच्या दायजान तुजी तुपां थंय आसों दी, हांगा न्ही. त्या खातीर ह्या मनशांक परत परत हांव सांगलें, तांच्यात मन मुस्कर ल्हान जाता. इल्लें चॅरिटी कर सायबिणी, इल्लें कितें म्हणे तुज्या जिवनांत जाता इतलें बरें कर म्हूण सांगता आसतना बारीत कश्ट मारतात. कित्याक म्हळ्यार आमी चिंतलां ताणें दिलां सगळें म्हाका वरभर सबरें खावच्याक, वरभर सबरें गिळच्याक. म्हाका न्ही तें, तुका कितें जाय तें दिलां एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. देवा मोगेचे न्हू, आमच्या जिवनांत सुम्याचो आदार ना तर कितेंच फायदो ना. सुम्याचो आदार आमकां भोव गरजेचो. मोगळा बापा, तुजे लागीं मी मागता हांव सुम्या, आमकां जाय तुजेच वर्तें बरेंपण, आमकां जाय तुजेर व्हरतो बरवसो, आमकां जाय तीच पातयणी तुजे वयर, आमकां जाय तुज्या मेटांनी चलचे ते चलप, आमकां जाय तुजे तसले दोळे पिरमोतेन खनवळायन आसचे. खंयचेय ह्या जिवनान गॅरंटी ना. एकलोच गॅरंटी स्वामी, एकलोच गॅरंटी स्वामी. आणि तें समजून घेतले सांता भक्त बोवा पुरबाय तर आपलें जिवन मांडून हाडला तर पाद्र पियो वर्तो सांत आज आमच्या खातीर तो म्हणटा. ताच्या भावा विशयांत एकच एक पटी ताणें कांयच सांगिल्लें आमकां पळोवंक मेळना. ताची सगळी बायोग्राफी काणयले जाल्यार उरले आमचे फ्रांसिस्कान सांता थोड्यान तें तसलें पळोवंक मेळटा, पूण पाद्र पियो तें मेळना. कित्याक तो म्हणा लागलो, हू एम आय टू जज देम, हू एम आय हॅव ओन्ली गिवन वन जॉब. म्हाका एकच बिजनेस ह्या संवसारान देवान दिला, तें बरें करूंक, आत्मे सर्वस्व करूंक, लोकांक देवा लागीं हाडूंक, तितलेंच म्हजें मिसांव. दुसरें म्हाका एकच एक मिसांव ताणें दिवना. तो जावन आसा वर्तो संबंद देवातावन एक जालन रावल्या करीत कांयच करूंक आमचें जावचें ना. कोण तो देवाचो मोग करूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराचो अती मोग ताचे थंय जाला. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते फुडें आमी चिंता, आमी करता, हें सगळें आमच्या ओन फायद्या खातीर आनी ओन सॅटिस्फॅक्शना खातीर. हेरांचें बरेंपण आशें तांतू दादोसकाय आसा, तांतू बरेंपण आसा. एक बरें काम पळया करा, कितली बरी न्हीद येता पळया. जायते जाण आमी तकली गावची ना, केदाळे खावंक नजो, नाका जाल्यार वायट घालूंक नजो. आमच्या घरांत कितेंय चडवणें घडटा आसतना, बरें आसतना, बऱ्या मोद्यागात आनी एकलो तकली घालून ती वायट करूंक पळयता. आमी केन्नाय करूंक नजो तें. कित्याक म्हळ्यार वयर उडयल्ली सिंपी सकयल आमच्यात मुस्करा पडटा शिवाय आनी खंय पडना. त्या देखून आमचे एडवायस चड जावन आमी दिवचे आसात ते प्रॉपर चॅनलान नात. सोम्यान तांकां बरें करच्याक आमी मागा जाय, ती कुटुंबां बरीं जावच्याक आमी मागा जाय, सगळ्यांनी आमी मागा जाय. मेळटा मागिल्लें खंडीत जावन तो देव दिता.
पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या थंय आसतना तो आमकां सोंड घालिना. ಪಾವನಾತ್ ಬರೆ ಪ್ರಿಯ ಪಾವದಾತ್ ಬರೆ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ತ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. कितलेशे बरेपण सम्यान केल्लें आसा तें सम्याचें बरेपण आज आमी वाखाणया आनी त्या बरेपणाक पाद्र पियोच्या वर्त्या मजतीन आमकां मेळिल्ल्या स्वरूपकाराद्वारे पवित्र आत्मा आमच्या थंय सदांच राज करून दी. आमची कार्यां, आमची कामां, आमची अभिवृद्धी, आमचें जिवीत, आमचें देवस्पण, आमचें आत्मीकपण वाडत वचों दी, चडत वचों दी, चड आनी चड उंचायेक पावों दी. पवित्र आत्म्या ये त्या उन्नतीक आमकां वनपाय. ती आमची दादोसकाय जावन आसा. घरां बांदून शिकारां बरें ताका ड्युटी दवरनो तें सगळ्यांक दिसाचें म्हळ्यार लायटींग करच्याक न्ही. लायट जाय जाय आमचें फॉरहेड, लायट हांगा पेटा जाय. सम्याचो वर्तो दिवो हांगा पेटोवन ती ड्युटी आमी जाय जाय. गेल्ल्या कडेन सम्याचो वर्तो संदेश आमच्या जिवनाद्वारे, आमच्या वायब्रेशनाद्वारे, आमच्या पॉझिटिव्ह एटिट्यूडाद्वारे परगट जाय जाय. शिवाय नेगेटिव्हिटी न्हय आनी आमच्या लौकीक वस्तूंनी न्हय. त्या देखून मगाचे भावन आनी भयणीनो, कितले आमी खालती जाता तितलो देव आमकां वर्तो करता. कितले आमी सरळ जाता तितल्या बरेपणाक पावता. कितले हंबल जाता, विधेय जाता, तितल्या उन्नतीक तो आमकां व्हरून पायता. कित्याक हें जावन आसा सुत्रां सोम्याचें सुत्रां. त्या खातीर आमकां B4 फॉर्मुला फॉलो करच्या खातीर पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. B4 फॉर्मुला म्हळ्यार बॅरियर ब्रेकर्स, ब्रिज बिल्डर्स. कसलेंय आसा तें काडा. आज आमकां धैर्य ना. कित्याक म्हळ्यार कोण कितें म्हणटा काय, कितें सांगता काय पळया. कोण एकल्या अनेक वायट उलयता आसा, बाबा जज नॉट अँड यू विल नॉट बी जज म्हळ्यार तुमच्या कोणाच्या तोंडांत येवन तें धैर्य जायचें. ताका धैर्य जायचें. हांव कोणेंय सांगलें आमच्याच प्रार्थने कांय सांगलें, हांव नातलें आतां सांगलें जाल्यार तें तुवें सांगलाय न्ही. तूं आसाय कितें करूंक म्हूण विचारता. सकाळीं तेका विचारलें हांवें, आसाय तूं करूंक. कांय वाद विवाद ना. सांगलाय ओके सांगलाय, पूण तूं ताका लायक घे करूंक ना न्ही. त्या तुका कित्याक सांगताय. मगाच्यान बऱ्यान आमी सांगून तीच जाय. कित्याक म्हळ्यार थोडे फुडें ह्या जाग जावं दी, धर्मीक जावं दी, लायक जावं दी आनी कोणूय जावं दी, ते थोडे सवय आहात पळय ते वचना. ते काण उमटून घाली जाय, उमटी जाय. ते काणून बसचें न्ही. कोणूय जावन तो हर एक लागीं रुली आसात. ह्या जागाक आनी धार्मीक हांगा आनी चड विचारता देव. कोणाक तें चड दिलां, चड मापान दिलां, ताणें चड अकावंट दिवंक आसता. त्या देखून आमी कितेंय जाल्यार कितेंय सांगल्यार कुशलाय सांगयात ना म्हणा हांव. पूण आमकां तसलें धैर्य आसा गे. कोणेय एकल्यान वायट करतना तें सारकें न्हय. तुवें तांच्या विशयान सांगचें हें सारकें न्हय. तूं कितें तें कापाटीपण करनासाय तें सारकें न्हय. तूं कितें तें आसादान करनासाय, पटीमान करनासाय, नाका जाल्यार भितर कितें करनासाय तें सारकें न्हय म्हण आमी उलयल्या हांव गे. खंय बळ आसा थंय आमी मालवता न्ही. ताका न्ही मालवंक न्हय. नीट उबें रावंक जाय. नीट उबें रावता आसतना सदां नितींत आमी चियेत आसतना सम्याचो उजवाड आमी जातले. हांव सम्यान तेंचो म्हळ्यार जावन आसा, तुजो उजवाड कळशे भितर दांपोन लिपोन दवर नाका, पेटोवन दी. हर एक लागीं उजवाड परजळ अशें करून दी. तो उजवाड पळोवंक साको दी. आमी इतलींच जाणां पुरो मोगाच्यान हांगा इल्लींच पाद्रपेच्या वर्त्या मोगान बरोवन, धैर्यान बरोवन, अन्याय जावचे कडेन, अनेज जावचे कडेन एक म्हणल्यार बरी आमी रावयले जाल्यार तितलेंच बरो आमचो हो संवसार इल्लोपणी बरो जातालो. हांवें एकल्यान केल्ल्यान कितें जाता म्हण विचारता आसतना सुमेच्या जिवनांत विचारया. तूं एकल्यान त्या दीस केल्ल्या देखून 33 वर्सांच्या ल्हानशा प्रायरीस तुवें इतलें अगाध मापान केल्ल्या देखून हा सगळो संवसार तुवें राखलाय. सगळो संवसार तुवें पातकाच्या पासांतलो सोडयलाय. तर सम्या त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरच्याक सगळीं आमी उबी रावया. आमी उजवाडाची मात्र न्हय, तो उजवाड आमच्या मुखार परजळ अशें जावं दी. हेरांक तो उजवाड दिसों साकोन दी. हेरांचे काळोखांतले वाटो नितळ निर्मळ जावन बऱ्या तरा मुखार सुरवेच्या.
जायते मेहनत आमी काडूंक आसा, जायते आमी आमची कामां कर मुखार वचोंक आसा. अशें आसता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचे जिवन सम्याच्या वर्त्या स्पिरितान भरया. तो स्पिरीत आमकां दिता तेचो आदार. पावनात्मा रे, प्रिया पावनात्मा रे. ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. Pagibot Padre Pio Bapa, प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत मान बापा, चलच्या कामी देखीन तुझ्या ख्रिस्ताचे चिन्हे दुर्बळ वाटेन विधेयपणाचो पर्वत चढलोय. फ्रांसिस्का स्पिरितान जियेवंक सदा कुर्साचो कुरो चढलोय. भाग्यवान पाद्री पियो बापा, प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, चलच्या कामी देखीन तुझ्या ख्रिस्ताचे कष्टे कुडीर वावून देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राजितान जेजूक वेंगून शांतीचे हातेर जालो. भाग्यवान पाद्री पियो बापा, प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, चलच्या कामी देखीन तुझ्या. संपियो आमा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पावजांचे करते. देवा तुवें कापुजीन याचा संपाद्रे पियोक तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांनी विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्ते भाग पावो केले. ताचे विनंतीन कित्या वत्रे करून मागता कृपा दाय कर आनी चड जावचे मरणांत एक जावन चिवचे आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेंत करून
पावची कृपा तूं आमकां पाव कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता ते म्हाका मेळशें कर प्रत्येक तरान देवाक आर्गां दिवंक जाय मोगाचें न्हू जायतीं बरीं कामां देवा तोरी आमच्या मदगात जाल्लीं आसात एकल्यान आपल्या पतीचें प्रस्तुतपण बऱ्या तरान जावचें हांव मागल्लें आनी त्याच्या मागणें देवान आयकलां बोवा पुरबाय तरान भुरग्यांचें देणें ताका दिलां आनी त्याच आवयक भुरग्यांच जायना म्हणल्यार चिनोस तांच्या मतींत घाल्लो आनी भुरगें जावंक सादत ना म्हणल्याक भुरगें जावन कालच्या दिसा बोवा पुरबायचें प्रस्तुतपण जालां भुरग्यां बऱ्याच भलायकेंत आसा देवाक आमी आर्गां दिवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगाच्या भाव भयणीन सोम्यान जायतें बरेंपण केल्लें आसता तांच्या जिवनांत जायतीं अजापां केल्यात कितें चडवणें करता आसतना देवान तांकां आदार दिवन सारक्या वाटेक हाडला आनी बोवा पुरबाय तरान तांच्या लग्नांत जिवितांत जायतीं बरीं कामां केल्यांत आनीक बरीं कामां करता आसतना बऱ्यांतली बरी खबर तस पाद्र पियो मोकल्या दिसांनी तांकां दिवचार आसा त्या खातीर तांकां जाल्या बरेपणाक आज आर्गां दिवंक ते आसात तांकां आमी बोवा पुरबाय तरान देवाच्या वर्त्या मजतीन ताणें केल्या चड बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दिवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एका भुरग्याक परमनंट काम नातलें ताच्या आवयन जायतें मागिल्लें आनी ती जायते पाद्रीपेच्या वर्त्या मजतीन मागोन आसली ताका बोवा पुरबायचें परमनंट काम देवान दिलां ह्या खातीर देवाक आमी आभार मानता देवाच्या वर्त्यापणांत आमी भागीदार जाता आसतना देवान ताका केलें सर बरेंपण आमी वाखणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवकडे मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार कमान मेरे कृपया मरेले समजे सांगता आश्रय आमकां तूं सदां सदैव पाळ तुज्या गोश्टीन जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमा पप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र खालसा तुजेर हांव पातयेता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो आपल्या बापा कडेन जें मागता तें म्हाका फावो कर प्रत्येक तरान एका काळजाची एका मनाची जावन आमी मागया फ्रँक पाठीची बारीच दूख आसा वळवळटा कालच्या दिसा हांव ताका मेळटा तो म्हणूंक लागलो पाद्री पे कडेन मागा फादर सांगा ताका तेजे ते पाठीचे कणो तयार जाला आनी L4 L5 स्पायनाचे ते सगळी मुळां ताका कश्ट येतात बसोंक सय ताका जायना बापा तुजे लागीं आमी विनंती करूं मागता लिलीबाई तिजे खातीर आमी मागता तिका जाय बरी भलायकी दिवच्या क्रिस्टीन बायक जाय जाल्यार मतीचें समाधान दिवच्याक आमी मागता त्याच प्रमाणे क्रिस्टीन फेर्नांडीस उतर प्रायर्थी आसा आज कश्ट जाता तिच्या पिडेंत जायते वळवळटा सोम्या तिका आदार दी तिच्या सांगाता तूं राव म्हण आमी मागता आसतना पाद्र पियो आपल्या तुवेक जाय जाल्यार बरी भलायकी आनी बरें जॉब दी मतीचें समाधान दी म्हणून एकली आवय मागोन आसा एकल्याच्या पॉझिटिव्ह MRI आनी स्कॅन रिपोर्ट येवच्या खातीर 6 दिसाचे बेबी क्लॅर हॉस्पिटलांत USAंत ताचे पेरंट्स ऑर्विन आनी सोनी आनी विनंती केल्या ताचे खातीर आमी मागया बरो रिपोर्ट येवन दी त्या बाळाक सोमीन्स लागीं रावन पाद्रीपेच्या वर्त्या आदारांत सदांच तें भुरगें बरें जावन दी म्हणून आमी मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार कमान मेरे कृपया मरले समजे सांगता आश्रय आमकां तूं सदैव पाळ तुजे गोश्टीन जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमा पप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता आणि सदा
सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजा तुझेर हांव पातयेता. हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता, सर्ग आनी संवसार सरत कोण म्हजी उतरां सरशिना. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतालें म्हण खंडीत भरवसो म्हाका आसा. प्रॉपर्टी इश्यू जायते जाणांचे आसात, ते संपूर्ण हाडच्याक बरेपणान ते सेटल जावच्याक त्या प्रॉपर्टी इश्यू खातीर मागोवंक विनंती केल्या. एका भुरग्याक बरी भलायकी दिवंक विघ्नांतले राखोवंक विनंती केल्या. गरजाक विकून वचोंक बांदलें घर बऱ्या मोला वचोन सी एग्जामांत पास जावचे खातीर ॲडलीक दुबयन बरें काम मेळचे खातीर तशेंच जायते जाणां दुबयंत ह्या हेर पाश्चात्य राष्ट्रांनी कामाक अर्जी घालना आसात. तांकां बरी कामाक तूं व्हरनोस, तांकां ती कामां लाभय म्हूण आमी मागया. रेचल डिसोजा ताची विजा सक्सेसफूल कंप्लीट जावच्या मागोन आसा. एकल्याचें भांगार बऱ्या तरान फ्री जावचे खातीर मागोन आसात. दुयेक वडान समजणी मेळचे खातीर आयल्स एग्जाम पास जाल्ल्या खातीर भाव भयणी कडेन समाधान राज करचे खातीर मागोन आसात. सोमेच्या वर्त्या आदारान आमी मागया. तशेंच कॅनडा वचें भुरग्यां 2 दिसां उपरांत जायते एंग्जायटीन ते आसा, ताची एंग्जायटी संपूर्ण तरान देव समाधानान ती वित्यात करून दी. ताका जाय जाल्यार बरें भक्तीपण तसो दिवं दी. त्याच प्रमाणे जीवन म्हळ्यार तरणाट्या भुरग्याक कामाची गरज आसा. तशेंच हांगा तुमी आसात, तुमच्या भुरग्यांक सांग बरो, हांगा आसल्यार तुमकां सांग बरो, कामाची गरज आसा. तस पाद्र पियो ते कामाची गरज संपूर्ण करून दी. नंतर जे विधवळीक संपडोवन खंयच्या नाका जाल्यार वाटेक वेचांचे वांटो पाद्र पियो संपूर्ण तरान बंद कर. वच तुका आसा तें बाय लोकेशन तसल्यांक त्या वायटान पडोंक सोडिनाका, विधवळेन पडोंक सोडिनाका. खऱ्या एका निजा देवाचो भक्त, एका निजा देवाचो मोग, एका निजा देवाचो बावडतान जियोंक जाय जाल्यार सर करपा हांगा जमल्या आमकां आमच्या सर गरजो तूं पाव आनी आमच्यो गरजो तो संपय म्हूण आमी तुजे लागीं विनंती करूंक मागता. पाद्रे पियो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नवान मरिये कृपे मरले समजे संगता श्रेमता तूं सदैव सदैव पावल तुजे कुशें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. जेच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कष्ट जनतेन दाया दाखयन सरळावचें तुका साध्य. आमचे निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकू दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळां वय मरयेच्या तुकेस्त आनी दुलभी काळजा मारिपार आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान आनी एकाकृतीचे माये, नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता, अस्कार उस्कार सोण आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमच्या सगळे ते तुजे एकाकृतीचे दोळे आमचे परते आनी परदेशी उपरांत तुजे कुशें सदैव बळ जेजू आमकां दाखय. हे दाळी हे मोगळी हे दुलबी आमकां मेळी. समसुजे जेच्या पस्क्या बापा संपियो संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या संपियो बापा कलतो जावन चियेल्या संपियो कष्ट अनवरान तिरासान सांबाळिल्ल्या संपियो फ्रांसी आसीच्या पाटलाव दरा संपियो कापजीन वडदीच्या अलंकारा संपियो सुमेच्या पाशयाच्या गायने नेटयलेल्या संपियो करीत सदैव भक्तीन भरलेल्या संपियो कुमसाच्या सक्रामेदा मुखान बापाची काकू दाखयल्या संपियो विधेयपणाच्या आदर्श संपियो मागण्यान तिरासान सांबाळिल्ल्या संपियो तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या संपियो सर ह्या जगा आदर्श जाल्ल्या संपियो आत्मेच्या पाचो गती वावुरल्या संपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा संपियो गरजेवता तक्षण पावच्या संपियो तुगवलो मारतल्यांच्या भरवशा संपियो आमा समी संचादारा संपियो आमा पासत विनंती कर. हे देवा तुझ्या सेवकाक संपियो समर्पित पोणे दिव विवेद करपे देण्यानी भरलोय आणि भगवान फ्रांसी आसीच्या शेतान क्रिस्त या जग जावन मागलोय. त्याच्या मागण्यांनी पुनर आमी आमकां पावस जाल्ल्या बेसान तिरसणे रावन क्रिस्ता सक्सेसा जावची आमकां तुझ्या कृपे देण्यानी बर म्हण आमी मागता. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद देव आनी तुमकां सांबाळो. आमेन. सर्वेस्पर
भरपूर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचे पांगवाणे तुमचे दया करो. आमेन. सर्वेस्पर तुम्ही संपियोचे दौरले भक्त मानून घे आणि तुमचे मागणी बळाबरीत करो. आणि सर्व द्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मंदिरांत तुझ्या भितर सरून गाता तुझी महिमा. नाव वाढता कीर्त तुझी आजच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पंखला प्रकाश पृथ्वीर देवासो सूर्य तो आमच्या जीवनासो. मोगासो स्पिरिट कळान भरला सोमी आमचे मोदे येऊन रावला. मंदिरांत तुझ्या भितर सरून गाता तुझी महिमा. नाव वाढता कीर्त तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुका सर्वांगी बो आपुरबायचो स्वागत मागता. संपाद्रे पियोच्या वर्त्या भक्तींत तुम्ही हांगा आयल्यात मोगाच्या न्हू. पाद्रे पियो कोणाकी ना म्हणना कित्याक हर एकले आपल्याक कोण सक्कडे ताचे कडेन मागता ताका दिल्लो. मोद्यान राती म्हणल्यार बरी उठोवन वचोन लोकां सांगता आसलो तो आमकांय तो सोण घालिनात. आमची मागणी खंडीत जावन संपूर्णायक तो पायतालो. तर तुमकां व्हरतो स्वागत दिता आसतना सोम्याक आर्गां दिव्या सोम्याचो उपकार बावड्या. एक घडीभर बसात मोगाच्या न्हू. हाचे मिसांची ते सवाय ह्या परी आसात. बऱ्या भलायके खातीर नेल्ली मोनीसच्या बऱ्या भलायके खातीर शानन मिरांडा. चेन डिसोजाच्या आत्मा खातीर ज्योती रोसारियो. सेंट आंटोनियो आर्गां दितात चेरोम डिसोजा. सरिल्या बावडच्या आत्म्याक विक्टर मोंतेरो. संतोष मोंतेरो आणि सेलेस्टिन डिसोजाच्या आत्म्या खातीर विक्टर मोंतेरो. आर्गां बलिदान साम पियोक डोनाल्ड चॉय डिसोजा. डोनाल्ड आणि तेरेजा फेर्नांडीस सिल्वेस्टर फेर्नांडीस आणि विल्फ्रेड बार्बोजांच्या आत्म्या खातीर क्लिफर्ड फेर्नांडीस आणि क्युटोम. दियोग सर कुटुंबांतल्या सरिल्या बावडता बसत लिओ मोंतेरोच्या आत्म्या खातीर फ्लोरिन. लिओ मोंतेरोच्या आत्म्या खातीर बर्टी मोंतेरो. एम.एफ. रोसारियो एलिजा वॉसोल्ड रोसारियो हांच्या आत्म्या खातीर ऑल्विन रोसारियो. आर्गां बलिदान सांपियोक भुरग्यांचे देणे दिल्ल्या खातीर फिलीप आणि सुनीता नोरोन्ना कुमटा. आर्गां बलिदान एंजेलिन फेर्नांडीस. आर्गां बलिदान आना ठाकूर. बरें काम अपुरबायतरान परमनंट केल्ल्या खातीर सर बरेपण मागता नियाल डी पावला आणि कुटुंब. सांपियोक आर्गां बलिदान प्लेवी लोबो. फ्रँकी डिमेलो हाच्या आत्म्या खातीर जुलियट डिमेलो. लुईस आणि रोसी डिमेलो. ऑगस्टीन आणि तेरेजा फेर्नांडीसांच्या आत्म्या खातीर जुलियट डिमेलो. आल्बर्ट जुलियाना कास्टलिनो. काश्मीर आणि लुईसा डिसोजा. आणि सर पुलगोरल्या आत्म्या खातीर मीस दिता एलिजा डिसोजा. आंतोनी डिसोजा आत्म्या खातीर सर कुटुंबांतले सांदे हे मीस दितात. तशेंच आज आमकां भोव अपुरबायचो दीस 2 पिरजेंती आसात. पयली पिरजेंत जावन आसा फ्लोरीन आणि बर्टी हांच्या जिवनांत देवान जायतें बरेंपण केल्ल्या खातीर पाद्री पियोक आर्गां जावन ही नव्यानाची पिरजेंत बर्टी हांगा आसा. फ्लोरीन बेंगलोरांत आसा. ताणें दिवची जावन आसा. मुखल्या दिसांनी जायती बरी खबर तांचे कुटुंब आमकां दिवच्याक पाद्री पियोन येदळूच तांकां आयतें केलां. दुसरी पिरजेंत जावन आसा निहाल डी पावला. अमचें सलमा हांगा आसा. ताच्या पुताक परमनंट काम मेळ्ळ्या खातीर ही पिरजेंत ताणें दिवची जावन आसा. तिसरें जावन आसा आमच्या रेतीर मंदिरां आमच्या पाद्री पियोच्या
भक्तीपणांत आणि सणांत तुझ्या भक्तीपणांत हर एका घडये म्हणल्या बरी हर एका दिसा म्हणल्या बरी बघिता जावन असो आविल डिसोजा अजय मिसेस डॅस्लिन कालच्या दिसा ते प्रसूत जाला बाळान जाला आणि बोवा परबाचो भुरगो ताका देवान दिला. ह्या जोड्याक भुरग्यांत जायना म्हणून डाक्टरांनी ओव्हर रूल केल्लें जावन आसा. हो मनीस आविल हर एका पोटी देवा वयर व्हरतो बरोसो धरलो ताणें म्हणचें आसा देवाक साध्य म्हळ्यार कांय ना, देव करतात हर एक तो करता आनी की बरेंपण ताच्या कुटुंबान करच्या खातीर मागता आसतना ताचे खातीर आमी खुमटान फिलीप हांगा सकाळीं आयिल्लो. तो म्हणा लागलो म्हाका येवनूच तें मीस दीस ह्या भुरग्याक सुनीता आनी फिलिपाक भुरग्याचे देणे नातले हांव ताका हर एक फावटी हांव खुमटा रेतीर गेले जाल्यार सांगलें पाद्रे बी कडेन माग रे आनी तुका मेळटालें. आनी आखरेक एक दीस ताका एक पचके भुरगे आसले त्या खातीर हांव ताका सांगलें असले पचक्या भुरग्याक तूं अप्लाय कर आनी तुका तें मेळटालें म्हणल्यार ताणें म्हाका सांगलें जावन आसा म्हजीत बायल गुरुवार आसा फादर म्हाका देवान दिला आनी तें प्रसूत जालां 17th ताचें बॅप्टिजम आसा. ताणें येवन आज देवाक आर्गां दिवन देवाचो उपकार बावडला मोगाचे न्हू. जायतीं जाणां ह्या पाद्रीबाच्या वर्त्या माजातेन कितलेशें बरेंपण जालां. निमाबाई हांगा आसली तिका दुबयक वेचाक 2 दिसां पयलें जायते हरकत आसले एअरपोर्टान जायते तिचे रिपोर्ट विसरले जावन आसा. आनी ह्या वेळार तिणें म्हाका फोन मारलो. हांव म्हळें तूं पाद्री बी आसा न्ही कित्याक तूं बी येताय सगळें जातालें तुजी भुरगीं थंय जावन करतालीं आनी पाद्री बी आदार दितालो. दुबय वचून पावल्या त्याच फ्लायटान गेल्या तिची तिकेट कॅन्सल करून ना ह्या कितें हरकत तिका जावना. पाद्री बी हो मोगाचे न्हू आमी विसरले वेळार त्या वेळार त्याच घडये येता कित्याक की म्हळ्यार ताका आमी म्हणटा बाय लोकेशन 2 जाग्यांनी 3 जाग्यांनी 4 जाग्यांनी कितल्या जाग्यांनी तो आसयत कित्याक सांतो आनी देवाच्या वर्त्या माजातेन भरलेलो त्या सांताच्या वर्त्या माजातेन केल्या सर उपकारांक आर्गां बलिदान जावन हे मिसाचें बलिदान आज आमी भेटयता. तुमची जायती आर्गां आसतलीं थोड्यांक आमी गेल्ले लज बघता न्ही कित्याक म्हळ्यार सांगलें जाल्यार कोणी येवन विचार कोणी विचारना तुमी विचारला म्हज्या कडेन धाडा कोणी विचारना विचारल्यार म्हजे कडेन धाडा कोणी तशें हांव थोडे फावटी हांगा एनावन्स केलें कोणी विचारनात विचारल्यार कांय प्रॉब्लेम ना तें कांय चोरयेन न्ही संदान केल्लें देवान केल्लें बरेंपण आमी वाखाणटना देवाची पदवी आनी महिमा परगट करचें जावन आसा. त्या खातीर सोम्याक आर्गां दिवया सोम्याचो उपकार बावड्या सगळे आमी उबे रावन एका काळजाची आनी एका मनाची जावन मिसाचें बलिदान वर्त्या दरबारान वर्त्या सरबरान वर्त्या संभ्रमान आमी आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी रियली कमिटेड मेंबर्स रियल कमिटमेंट आमचें जावंक जाय. फकत थोडे मागणे थोडे रजार थोडे मिसां थोडे ते न्हय. सोमे म्हणटा जो कोण म्हाका देवा देवा म्हूण उलो करना आसा ताका सर्गाचेर राज फावो जाता म्हण न्हय. नीज जावन कोण तो आशीर वाट्यांतल्यान सक्रिफीस त्याग करून म्हजो वर्तो मोग करता ताका भो आपुरबायचे सर्गाचें दायज फावो जाता म्हणटा. तस जाल्यार दायजान रिगोंक आशीर वाटेंत आमी समकोया. आशीर वाटेन समकत आसतना सक्रिफीस त्याग मोग सदांच आमी दवरूंक आसा. ह्या खातीर सोम्या कडेन मागया उणेपण आमी बगला आशीर वाटेंत वचोंक आमी खावजेणी केल्या आशीर वाटेंत वचोंक आमकां तडबडी फाटी आमी केला आशीर वाटेन चलोवंक आमकां लज बगल्या अशें आसता. तशें जाल्यार सगळे घडये नियाळ सोम्या आमकां तूं आदार दी त्या आशीर वाटेन सर्गाचे दायज आमकां पावो कर म्हण मागया. हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायटा धरून आनी बरें विसरून हय जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बघ्यान सदांच हांवकार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थ मागता. सर पददा देव आमची काकूत करो आमची पातकां बगसोन आमकां ससाच्या जिविताक फावो आमेन. सोमिया काकूत कर सोम्या
अर्पण केला महिमा गीत आम्ही गावचे देवाची पदवी आणि वडवीक आम्ही होगलाप दिवचो आणि कित्याक सोम्यान म्हणलें आसा हे सगळें जाला म्हज्या बापाची पदवी आणि महिमा परगट करच्या परगट करया महिमा आम्ही गावया महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका राखणता सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकलोत तू बापाच्या वोज्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्या सांगातली देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलाच तो पवित्र एकलाच तो ईश्वर एकलाच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया सर्पद आणि सृष्टाच्या देवा तुझ्या दैवे कृपेन तुझ्या याजका सांपियो तुझ्या पुताच्या पाशा जगाने नेटोवं ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय असे ताच्या मी सहोदरी तुझ्या गणित मोगाची दाय आमकां उगडापी केली ताच्या मगनाच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशा देखून रावूं आणि संतोषान ताच्या महिमेन वांटेली आमकां पावक कर आमच्या सोम्या देवता जेजो क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुझे सह पवित्र आत्म्याजकपणान चियत आणि राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप भुरग्यांनो तुमच्या आवय बापायक काळजावन चला हें तुमचें कर्तव्य तुज्या आवय बापायक मान दी हो उपादेश बसावणी दिवंक पयलो ती बसावणी अशी हाचे वरवीं तुका बरेंपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत लांबावक तुका मेळटलें बापयानो तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशें चिडावचें न्हय बगार तांकां भूत सांगून तांच्यो सुखी दितवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणें तांकां वागया गुलामानो तुमी क्रिस्ताची सेवा करतात म्हूण चिंता देखून बेभिरांतेन आनी उक्त्या मनान तुमच्या धन्यांक काळजावन चला लोकांक मानवचे खातीर दोळ्यांचे देखीक मात्र करचे तसली साखरी तुमी करिनाकात बगर क्रिस्ताच्या गुलामा बरी देवाची खुशी सगळ्या मनान तुमी करा तुमी सोम्यांची सेवा करतात म्हूण लेखून हस्त्या मुखान तुमी काम करा ही मनशाची सेवा म्हण तुमी बिलकूल लेखचे नाका गुलामाक जावं स्वतंत्र मनशाक जावं ताणें केल्ल्या बऱ्या कामाक सोमी ताका प्रतिफळ दितलोच म्हण तुमी जाणात धन्यानो तुमी तेच रितीन तुमच्या गुलामा लागीं चला जाय तांकां बेश्टावन चलोवचें सोडा सरकार तांकां आनी तुमकां एक धनी आसा म्हूण आनी ताचे कडेन कसलोय पक्षपात ना म्हूण उगडास दवरा देवाचें उतार हें देवाचे वडुपकार दिल्ल्या
विश्वासी सर्वेश्वरा तुवे रचलाय ते सगळे तुझी स्तुती गातले तुझे भक्त तुका दिन वाचतले तुझे रस ओळखायची महिमा वागणतले आणि तुझी ओढ कृत्या ते नावडतले दिल्या उतरा सर्वेस्वर सदाच विश्वासी अशी सोमेस्पूरच्या तुझी वर्ती कर्तुव आणि तुझे रस ओळखायचे प्रतिष्ठ महिमा कळी जातली तुझे राज केदीस नय आळवोचे तुझी रस ओळखी संततीच्या संतती बाळतली दिल्या उतरा सर्वेस्वर सदाच विश्वासी दिल्या उतरा सर्वेस्पर सदास विश्वासी सर आपल्या करण्याने तो मोगापात सकला पडलेल्या सर्वेस्पर आतीत भगवान्यांक तो नीट उबी करता दिल्या उतरा सर्वेस्वर सदाच विश्वासी दिल्या उतरा सर्वेस्वर सदाच विश्वासी Alleluia, Alleluia, Alleluia. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आपले सुवार्ते मुखांत देवान आमकां आपोवणे दिला. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसो साम लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ जेजू शार आणि हळ्याने सिकयत जेरुसलेमाचे वाटदन गेलो तर कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारले सुमिया बाचाव जातली तीन तोडीन सुमो जेजू तांकां सांगूंक लागलो अशीर दरवड्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा कित्याक हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतालीं पूण तांच्यान जावचें ना एक फावटी करचो धनी उठोन दाराक खीळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावन बोडोवंक सुरू करतल्यात आनी सुमी आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतालो तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेना तेदवा तुमी म्हणटल्यात आमी तुजेच मुखार खावन पियोन आशिल्ल्या आनी आमच्या बिदींनी तुवें शिकयलाय पूण तो तुमकां परत्यान सांगतालो तुमी खंयची ती हांव नेना खोटें म्हूण आदरतले न्हू चला तुमी समेज म्हजे सरसिलीं आब्राम इजाक जाकोब आनी हेर सर प्रावादी देवाच्या राजान आसलेले आनी तुमकां भायर घाल्लीं पळयतच तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दान केल्लीतल्यात चारी कुशीचो लोक येतालो आनी देवाच्या राजान जेवणां बसतालो आनी आतां जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातालीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता
संपादकीयच्या वरत्या मोगान हांगा जमल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक बटी आयरीन बाई मरण पावली खंय आनी मरण पावली बरी पूण चिणी तिची तिका सर्गाच्या दायजाक डायरेक्ट एंट्री. आनी थंय वतना पेद्रो म्हणा लागलो काय आयरीन बाई भोव बरें काम केलां हांवें तुका, कांयच हांवें बूक पळयचें म्हणना, सीदा तुवें सर्गाक वचयत भितर वचयत, तुजें कोट तयार आसा, पूण तुका तुज्या बरेपणाक एक चॉयसूय हांव दिता म्हणा लागलो. ते म्हणा खंय तें चॉयस कांय ना, तुका जाय जाल्यार कोणी पळोवन येवयत. आनी ती म्हणा लागली जायत पेद्रो सर्गाक वाट आसा, सर्गाक वाट आसा, कित्याक म्हळ्यार तुवें जाय तो साक्रिफीस बरी जिणी आपुरबायची जिणी तुजी येयलाय, सर्ग तुका बांदून दवरली बुतीत, तर हांव वचून येवंक गी वच म्हणा लागलोय. लिफ्टाचें बटन दामलो, 7th फ्लोराक आसलें हें सर्ग, थंय लिफ्टाचें बटन भितर वच म्हळें खंय आनी सांगलें बेजमेंट आसा थंय वच, बेजमेंटार कोण आसा. तेणें दामलें गेली सीदा वता आसतना आसात ते 1 जाण रेडी तिका वेलकम करूंक, आनी कोलो एक व्हरतो स्वागत तिका, बँड नाचप आनी गेली. भितर वचून पळयता देवा कोले एक कितले डीजे तेणें नाचता खांडावटे भयंकर एक म्युजीक, आनी की वडकर म्हणटा एकलो आनी एकलो तिसल्यान नाचता, पांय खंय हात खंय म्हण कांय कळना. ही पळय लागली काय संवसारांत हें पुरो करूं ना निणें, थंय वचून पळयली म्हणा लागली अबा सर्गाचें कोण देशें पुरो आसा गी, हांवें चिंतिलें कोण फकत उजो म्हणून. आनी हांगा पळयतना नाचतात आनी डान्स खातात, तेणें पळयतना जेवण हेणें मासाचें हेणें मासल्याचें, तेणें आयस्क्रीम आनी कितें डेजर्ट हेणें जालें सालींत कोलो नवणेचो सालाद आनी तिसऱ्यान पिवणेचें एक ओपन बार, हें बरो पळयतना ती म्हणा लागली देवा सायबा लोकांक गोत्तू ना कोणात इतलें पुरो बरें आसा म्हणून. एखादो गोत्तालें कोणी सर्गा वचोंक चिंतेत नासलें, पुरा कोणाक ह्या म्हणटे आसलें. आनी 2-3 दीस बरें करून जेवली केलें गम्मत्यो मारल्यो. आनी म्हणा लागली हांव जस्ट पळोवन येता, पेद्रूक सांगून येता, पेद्रू राखोन आसा कोण ना, म्हाका तें सर्गींच्या दार उक्तें. तो म्हणा लागलो 3 दीस उपरांत म्हणे पाटी ये म्हणून गेली. लिफ्टा भितर वचून मारले बटन, 7th फ्लोर गेली आनी म्हणा लागली पेद्रू म्हाका चूर सर्ग दाखयताय की. सर्गार वेताना पुरो जाणी आराम हे शांतीन समाधान एकामेका सांगात पळयतात आसतात. अब्बा काले सगळे आंजवड्यो हर एक कडेन, कांय एक व्हडलें गद्दल आनी कांय ना, शांत प्रशांत वातावरण. आनी म्हणा लागली हें काल्या अब्बे हें कांय ना, ओगेर बसल्या, हांगा कांय गमत येतना कुशेला येतना. आनी ते म्हणा लागली पेद्रू तूं चॉयस दिताय जाल्यार हांव सकयल वता. तो म्हणा लागलो गेल्ले उपरांत फाटी येवंक ना मागीर, आनी दुसरे चॉयस दिले उपरांत फाटी येवंक ना, हांगा दार बंद करता हांव. जायत म्हणा लागली ती म्हाका तेंत जायत. आनी आतां सीट रावली भितर धांवन असो परतून बेजमेंटाचो बटन दामलो. भितर ते लिफ्ट ओपन जाता आसतना किक्राट मारतात कांय ह्या कारणी दिसता उजो दग देवा भयंकर तिका काळें करचें म्हण कळी जावना. तिणें पळयल्ले पयले बडीचे कोण आनी आतां पळयल्ले कोण पळयतना ती सिरी सुकली, धांवली. ते एकलो बसून आसलो पळय लेक काणकोणचो, ताचे लागीं धांवली लुसिफरा लागीं. लुसिफर हें कितें 3 दीस पयलीं आयिल्लें तळा कितलें बरें आसलें, हांगा कोलो दावाजो, कोलें जेवण, कोलें गम्मत्यो, कोलें डीजे, कोलें बँड. तो म्हणा लागलो तें 3 दिसाचें एडवर्टायजमेंट. कोणाक 3 दिसाचें एडवर्टायजमेंट. आतां बोस भितर म्हणा लागलो आनी वचोंक ना. त्या खातीर स्वामी म्हणटा आशीर वाट्यांतल्यान कोण येता ताका सर्गाचें वर्ते दायज पाव जाता. सर्ग आशीर न्हय, सर्ग उदार उटळ कितलें उरूंद आनी ताचे अगाधपण आमकां कांय विस्तीर्ण आमकां कळीत ना. पूण स्वाम्यान म्हणलें आसा आशीर वाट्यांतल्यान तुमी येवन त्या रुंद आनी अगाध आशिल्ल्या सर्गाच्या दायजांत तुमी एक जावच्याक कितें करी जाय. आमी सोम्या थंय आपुरबायतरान आमचें डेडिकेशन जावं दी, कमिटमेंट जावं दी, आमचें मागणेचें जिवीत जावं दी, सुफळ जाय हर एक बडी आमी नितळ निर्मळ जाय. तेन्ना आमी ह्या संवसारांत आतां एडवर्टायजमेंट कितें घडटा पळय, हांवें सांगिल्लें एडवर्टायजमेंट संवसारांत आज हर एक कडेन घडटा पळया. तुमी खंयच्याय पार्टीक वचात तसलें एडवर्टायजमेंट नांगी पळया. आतां जायतीं जाणां फ्रॉड आज ते न्यूज पळयतालो काल कितले जाणांचे फ्रॉड. तुजे 5,000 आहल्यार 10,000 करता, 10 लाखांतले 20 लाख करता.
मागीर ते एडवर्टायजमेंट मात्र मागीर 20 लाखीना 40 लाखीना आनी हात पुसून आसले पुरा माथ्याक हात दिवन बसचे तितलीच गत आयरीन बायची जाल्ली आनी आज संवसारान ती गत जावनच आसा काय ना त्या खातीर स्वामी म्हणटा खंयची वाट तुमी विंचतात अशिरगी ह्या लौकीक रक्तमासाच्या वंदवण्याची गी म्हणून आमकां तो जागवण दिता वाट तुमकां सोडली खंयची विंचतात आनी त्या अगाध सर्गाच्या दायजान वांटेली जावच्याक सोम्यान आमकां आपयल्या वाटेर आमी चलया आमेन. बावडीनं म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पतदात्या बापा मानतात असले जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निख्या पुसबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बापा तुझ्या सेवकाक सामपी असो उगडास काडून आमी दाना तुका भेटयता ते तो मानून घे आनी तुझ्या महिमेक आमी भेटोवचें बलिदान आमकां सृश्टीच्या जिविता वरण पावो आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजाव बारुया आमी ती सर्वेस्पोराकय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवा देन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वर पवित्र बापा सरपर आणि सृष्टीच्या देवा सर काळे आणि सते आमी तुका दिन वाचोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या आनंद शब्दरी सगळे मनशाकडून रस्ता जावन तुज्या उदारगते खातीर आनी आमच्या वर्त्या सोडवण्या खातीर तुवें तुज्या एकल्याच पुता संवसारांत धाडलेलोय त्या पुताचो वर्तो मोग पाद्रे पियोन केलो संपाद्री पियो ताच्या वर्त्या गायांनी आपली कोड नेटोवन त्या गायादोरी कितलेशा जाणांक ताणें गूण केलें आनी आजय आमी ताचे कडेन मागता आसतना जायते उपकार तो आमकां दिता हें वर्तें भाग तुवें आमकां ह्या पुणशेतान पावो केल्ल्या खातीर तुका हर गाणी होगलाप दिता हांव सोम्या आनी त्याच तुमचो जनादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदळबाळ निरंतर गायता तुझे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गाने संवसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय 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 ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय. बापा
करस तूं पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सत्संग वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परिचय जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची खास नवे आनी सश्टी खळचे रगत पातकांचे बक्षान मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात Bawarta sagat pergacuya Sumya Jesu Tuje maran Ami samaramta Tuje punar Jivan mon Ami pergata Somya Jesu Ami अत्रेकता बापाच्या मरणासाठी पुन्हा जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिवीत असो उंडो आणि सोडवाची काल्स तुका समर्पित तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करू आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत आमकां समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या पितमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिठे पावल आमच्या गोळी बापा सगळे याचकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो दरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता प्रत्येक तरान फाल्यांच्या दिसा आपलो जल्म दिवस आचरण करच्या शॉन मॉरस हाची तुजी दयाळची दिश्ट घाल नेणट्या बाळाक तुज्या मोगान भर ताची आवय शरल मॉरस थाकाय आणि त्याच प्रमाणे बापूय ठेवीड हाकाय बो आपुरबाई तरान तूं सांबाळ ताच्या कुटुंबाची बी त्या मिसेच्या बलिदानांत तांचे खातीर आमी प्रार्थिता ह्या कुटुंबाक जायते बरेपणान सांबाळटा आसतना ताच्या नेणट्या बाळाकी परती ददस्कायची आनी भोव आपुरबाईची भलायकी तूं फावो कर हांगा जमल्या हर एकल्याचे तुजे आशिर्वाद घाल सोम्या आमकां सर्वांकी तेच पाद्र पियो बरी व्हरत्या मोगान सोम्याक मानवा सारकी जिणी जियोंक तूं फावो कर आमकां मरे देवाचे मागीर सांगती बग्यान ताणें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बराबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदार आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन सम्यान वर्त्या मोगान आमकां सांगता हाडला ताचे वर्ते प्रार्थना आमकां शिकयलां ते भक्तीन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस
आणि आमकां हाताळण्या पडों दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां आनी सर्गीच्या बागड्यांच्या चडोवन दर जेजू क्रिस्ताची घेणे बरोशान थंयथल्या आमकां तुझ्या उदार काकुळती सर पातकांतले सुटे आनी सर आकातांतली वाटय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समया जेजू क्रिस्ता तुझ्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ तुजी आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससनाक क्षमेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो माया मोगाचो आनी एकवटाचो संकेत जावन मोगान एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू अशीर वाटेंतल्यान चलोवन सर्गाच्या दायजान वाटेली जावच्या आमकां पोवणे दिला जो कोण कालतो जाता आनी कालती जातात तांकां हांव वर्तो करतलो म्हणटा आमचो स्वामी हाच्या जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी सोम्या म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. थंयसर कर जेजू सोडवण दारा ये मोज्या काळजान ये मोज्या काळजान जेजू सोडवण दारा ये मोज्या काळजान तांणी बिडार थंयसर कर जेजू सोडवण दारा सोम्या मोज्या मोगा तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळोच दिता तुका घेवका शेता हांव तुका सेवकला लेता ये तूं काळजान मोज्या ये मोज्या काळजान ये मोज्या काळजान जेजू सोडवण दारा ये मोज्या काळजान तांणी बिडा थंयसर कर जेजू सोडवण दारा आनी हांव सगळोच तुजो तुका हांव अत्रेकता तूं मोज्या देवा आनी तूं मोज्या जिवा राव मोजे सांगाता ये मोज्या काळजान ये मोज्या काळजान जेजू सोडवण दारा ये मोज्या काळजान तांणी बिडा थंयसर कर जेजू सोडवण दारा तुजो वर्तो उपकार सोम्या हांव बावडटा तुका विसरसना तुजे दयेक जाता हांव आतां आनी सदां ससनाक तुजो जाता ये मोज्या काळजान ये मोज्या काळजान जेजू सोडवण दारा ये मोज्या काळजान तांणी बिडा थंयसर कर जेजू
देवा आमच्या मोगाळ बापा सष्णे जिविताच्या काळात तुवें आमकां आदर्श केलाय सांपेच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवे दर आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जिवन सर करपा दे म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. मुगाच्या बाबेणेन वापर सदीस जायते जाणां तुमी ह्या देवास्पणाक आयल्या देवाची विस्तार आशीर्वादां संपाद्रे पियोदरी जायते बरें म्हण तुमकां लाभून दी तुमच्या कुटुंबांनी आसले सगळे समस्या पर्याय जावन दी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा सरका पुजेन प्रार्थीच्या नांवेन तुमकां हांव आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी आयचे ब्रेडेचे दानी पिरचें तिकारान सांगता आनी एकल्यान दान दिलां ताचें नांव जावन आसा गडवीन आर लोबो हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या भाव भयणीनो येवच्या बुधवारा जावन पाद्रीबेच्या नव्यान चिक्के मोटवें आसतलें म्हळ्यार सगळी सेरेमनी मोटवी आसतली कित्याक म्हळ्यार आनी नोव्हेंबरा म्हयन्यांत बुधवारा दीस पेस्तां आराम जाली त्या देखून तुमी पेस्तांय मिस करचे नाका नव्यानी मिस करचे नाका म्हणल्या खातीर टायमींग सेम 10 o'clock तेर्स 10:15 आराधन 10:45 आराधन मुक्त जातलें ताचे उपरांत नव्यान आनी 11:30 पयलेंत हांव तुमकां चडटलो तुमी एका वराक खंय कितले पयस जाल्यार सस्तान म्हणसर वचून पावयत कुंदापूर वचूंक इल्लें कश्ट जातलें सस्तान म्हणसर वयचे पावच्या खातीर तुमकां 11:30 हांव सोडटा त्या देखून नव्यान दायाकान मिस करिनाकात नव्यानाक घेया कित्याक म्हळ्यार आतां व्हडले फेस्ताकी तुमी वचत जाय पात्रांवाच्या नव्यानाचो व्हडल्या फेस्ताक येवना म्हणल्यार कंप्लेनी म्हाका येवचे नाका त्या खातीर तुमी वचा म्हाका खंय वचूंक जाल्यार हांव ही फेस्ताक वता हांव वचना म्हणून सांगना त्या देखून सगळ्यांक अपुरबायतारां बरें जावच्याक व्हडली फेस्तां मुक्त जावच्या म्हणसर पाद्रीबेच्या नव्यान 11:30 हांव संपयतलो आनी तुमकां वचोंक अवकाश कर्ण दितलो वापर बायतारान तुमी आसात आज दोगां पिरचेन जर आमच्या सांगात आसात सलमा ताच्या पुता निहाल ती पावलाक वापरचे खांब मेळ्ळा आनी पाद्रीबेचे वर्ती भक्तीन ते जावन आसा सांगून वचो म्हणटा पूण सांगनातले हेरांक कळना त्या खातीर तडपुटी म्हणी आमी सांगचे पडटा काल अंकल म्हणा लागलो म्हजें नांव सांगनाकात फादर म्हयन्यांत एक पुटी सांगता हांव 11च्या हप्त्यांत सांगचेच पडटा कित्याक म्हळ्यार तुमी हांगा आसात थोडीं जाणां ऑनलायनीर पळयतात तांकां कळटा येतालें इतले जाणां आसा अशें पुरो जाता म्हूण लोकांक आमी परगट करूंक आसा बरी खबर परगट करी जाय वायट खबर हांगा परगट जायना ते आमी सांगना त्या देखून बरी खबर परगट करा निहालडी पावलाक तशेंच बटी हांगा आसा बेंगलोर जावन तो आयला अपुरबायतारा आमच्या सांगाता तो केदाळे आसता आनी ताचें जिवन बेंगलोरान ताणें आतां आराम केला फ्लोरिना सांगाता बऱ्या तरान जावं दी मुखल्या दिसान जायती बरी खबर ते दिताले आविल आमचो हांगाना आविलाकी आमी देव बरें करूं म्हणटा ताचें तें डेडिकेशन वा पाद्रीबेच्या नव्यानान तेजे पिलिपी आज आमच्या सांगाता नातांनी मिसां दिल्यान चड मिसां दिल्ल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी दोगां पिजनकार आसात तेजन सलमा आनी बटी तुमी मुखार येवचें मानाची मोगाची पाद्रीबेची वात स्विकार करची सुमेच्या नवी आमचो आधार ताणे रचला स्वर्गानी संसार सुम्या दयेन आयका आमचे मागणे आनी आमचे बाप तुजेशी पावोन दी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो मोगळा बाबा आमचे तुवें संपाद्रीबेच्या विनवणे वतल्या सर करपे देण्या पासून आमी तुका आर्गां दिता सर्वस्तू तुजे तान उपजत आनी मनशां जादोच करतात त्या वेळा आमी मागता हांगा सडलेल्या उंड्याचे तुजे आशीर्वाद घाल हे उंडे स्वीकार करतले आमच्या आत्म्याक आनी कुडी बरी भलायकी घट आनी पोशान मेळोव हे स्वीकार केले आमच्या जिवनातली सर पिडशिराक गुण जावं हे मागणे आमी भोवतीर भमरतान संपाद्रीबेचे विनवणे मागता क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे आमेन वचून येयात क्रिस्ता शांतेन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सौम्यान म्हाका दिल्या उपकार तुजो हांव वाटयता माजतेर तुज्या पाठयता गायेल्या
प्रकाशाच्या तू वय जा दुर्बोळ्या बावडाच्या पोट दायचा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नामान तुका पियो बापा गायेल्या काळजाच्या तू वय जा दुर्बोळ्या बावडाच्या पोट दायचा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नामान तुका पियो बापा प्राचिताचो संस्कार दिवन लाखो लोकांक बचाव केले क्रिस्ताचे गाय कुडीर घेवन आल्ताराच्या मानार पावलोय गायेल्या काळजाच्या तू वय जा दुर्बोळ्या बावडाच्या वोट दायचा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नामान तुका पियो बापा गायेल्या काळजाच्या तू वय जा दुर्बोळ्या बावडाच्या वोट दायचा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नामान तुका पियो बापा अजापाच्या ये घडणारा उपकार वांटाय आजून आमकां तुझे जिणे मोठी ताटो जेजूक लागी आमी जाता गायेल्या काळजाच्या तू वय जा दुर्बोळ्या बावडाच्या वोट दायचा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नामान तुका पियो बापा गायेल्या काळजाच्या तू वय जा दुर्बोळ्या बावडाच्या वोट दायचा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नामान तुका पियो बापा मोगाळ पुता सोवे आमकां मरी आशिर्वाद दिव आमकां Sam Padre Pio, आम्हा सोद विनंती कर बगेन कुसाचे कुरवे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.